मेडिकल इक्विपमेंट्स ते खंय तरी लोकांक गरजू लोकांक दिवपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा ताजे आज एक इनॉग्रेशन आशिल्लें तातूंत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जावं व्हीलचेअर्स आसा नाजाल्यार क्रचीज आसा नाजाल्यार वॉकर्स आसा हे सगळ्यो फॅसिलिटी ह्यातले आज आमी पळयता की मेडिकल ट्रिटमेंट जितलो म्हारग जाला मेडिकल इक्विपमेंटूय खूब म्हारग आसा आनी एकदां एक गरीब मनशाक सपोज फाल्यां जर हात फ्रॅक्चर जालो नाजाल्यार पांय फ्रॅक्चर जालो तो बाज्जेर उरलो जाल्यार ताका तें घेवप शक्य जायना आनी पयशे मोडून पसून घेतले जाल्यार ते 2 म्हयने नाजाल्यार 3 म्हयने ताका यूज नासता ताजो सो म्हाका दिसता ही अशी फॅसिलिटी आज अनंता फिजिओथेरपी सेंटरान ओपन करून आज मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक एक संदी दिल्या की फाल्यां कोणाक तशें दुयेंस जावचें न्ही नाजाल्यार कोणाक एक्सिडेंटूय जावचो न्ही पूण कदाचित सपोज जालो जाल्यार तांचे कडल्यान हांगच्यान एक लोनार 1-2 म्हयन्या खातीर तांचे जशें सिस्टम आसा ते सपोज इक्विपमेंट्स घेतले आनी ते बरें जातकूच हाडून दिले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय खूब बरें. About this initiative yeah, so 10 years back in 30th June 2014 we started this Ananta Physiotherapy Center and Deepak Bandekar he agreed to give us this beautiful space which you can see we are here and we started the center actually because we wanted there were a lot of people आमचे वास्कोन खुबशे लोक आसा जांकां ही facility health facility it's little expensive, it's not affordable to people, so we basically started this 50 rupees we charge them for a particular treatment for a session and so if it's a 10-day thing or a month it's only 500 and all that, so it's quite reasonable compared to the ones which are in the hospital which they cannot afford. So that was the idea. We've come a long way and we have tried to help people tanka medical relief diupa. It is through Bandekar Charity Foundation and we will keep helping people in this way and we only need support of all the people and I'm very happy that this has happened in Marmukua, Vasco and we will continue doing this good work in the future. Anand Physiotherapy तेंगे आज 10 वर्सां तेंका कंप्लीट जाली म्हणून तेंका शाबासकी खरी गरजेची गोश्ट आसली वाचपन जाय आशिल्ली आमकां लोकांक एक्चुअली आमकां कॉल येता जेन्ना हे इक्विपमेंट जाय पडटा तेन्ना आमकां कळटा बाय डिफिकल्ट आसता